साळगावचो आमदार जयेश साळगावकरान काँग्रेसीचो यतीश नायकाचेर साळगावच्या कचरो प्रकल्पावेल्यान आरोप केल्ल्यान यतीश नायक बेजारला. कचरो प्रकल्पाक सुरवात जाल्ली तेन्नाच्यान आपूण लोकां बरोबर ह्या चळवळींत आसा, आतांच येवंक ना अशें यतीश नायक म्हणटा. आपलेचेर फट आरोप करचे पयलीं ताणेन कितें केलां हें पळोवचें. साळगाव कचरो प्रकल्पाची क्षमता वाडोवपाचो थाराव साळगावकर मंत्रिमंडळान आसतनाच घेतला, आतां न्ही. तांणी तेन्ना विरोध केल्लो जाल्यार तशें पत्र तांणी लोकांक दाखोवचें अशें आवाहन यतीश नायकान साळगावचो आमदार माजी मंत्री जयेश साळगावकराक काँग्रेस हावजान आदलो आमदार फेर्नांडिसा बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. साळगावच्या प्रकल्पाची क्षमता आनीक वाडोवची न्ही, तशेंच तेन्नाचो मुखेलमंत्री पर्रीकारान दिल्लें उतर ह्या सरकारान पाळचें अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. राज्यपालाकूय निवेदन दिलां अशें यतीश नायकान सांगलें. फॅक्ट नंबर 1, हो गार्बेज प्लांट जेन्ना सालिगांव पठाराचेर आयलो तेन्ना दिलीप परुळेकार सालिगांवचो आमदार आशिल्लो आणि पर्रीकाराच्या गव्हर्नमेंटान मंत्री आशिल्लो. आणि जेन्ना आता एक्सपान्शन करचे म्हणून कॅबिनेटान डिसाइड केले, त्या कॅबिनेट डिसिजन 18 फेब्रुवारी 2019 त्या कॅबिनेटान आतांचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगावकर आशिल्लो. हे दोन फॅक्ट आणि क्लियर फॅक्ट्स. जेन्ना हे प्रपोजल आशिल्ले गार्बेज प्लांट घालपाचे पठाराचेर सालिगांवच्या, तेन्नाच्यान सालिगांवचे पिलेंचे लोक हाका प्रकल्पाक ओपोज करतात आणि तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर आसा. तुमकां दाखोवपाक जेन्ना 2013 ही टॉपिक डिस्कशनाक आयिल्ली, 25 ऑगस्ट 2013 आमी ओपोज केल्ले हे प्लांट पयली म्हणजे घालपाक त्या पठाराचेर, बिकॉज हे प्लांट जे आसा इट इज कमिंग ऑन अ सेन्सिटिव्ह झोन. सो आमी तेन्ना सांगताले व्हेरी क्लियरली विथ द पीपल की हांगा हो प्लांटूच येवचो न्ही. अशें आसतना गव्हर्नमेंट फुडें गेलो आणि तो प्लांट हाडलो. प्लांट हाडटकच लोकांक ताचे दुश्परिणाम भोगचे पडटले आमकां खबर आशिल्लें. पूण तेन्ना थंय पर्रीकार आयलो, म्हाका याद आहा 18 ऑक्टोबर 2013 पर्रीकार आयलो सालिगांव पंचायत हॉलान. तो मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि तेन्ना ताणें सांगलें की हे गार्बेज प्लांट विल ओनली बी फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ सालिगांव एंड कालांगूट, पेपर कटिंग आणि विल नॉट बी फॉर नॉर्थ गोवा म्हणून. 2015 7 नोव्हेंबराक सालिगांव गट काँग्रेस आमी तेन्ना हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो, याद आसली न्हू? सगळे सालिगांवचे लोकूय थोडे आयिल्ले आणि प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगिल्लें की हे तुमी जे प्लांट चलयता ते सारके पद्धतीन चलयना, हांगा भायले ट्रक येता आणि सगळे मॅस करून उडयला. आमी क्लियर सांगिल्लें प्रेस कॉन्फरन्सान. डेट सांगता 8 नोव्हेंबर 2015. अशें आसतना सरकारान लोकांचे आयकनासतना आपल्याक जाय तें केलें भाजप सरकार. जेन्ना मनोहर पर्रीकार 2017 परतो मुख्यमंत्री म्हणून आयलो तेन्ना गव्हर्नमेंटान हे प्लांट एक्सपांड करची कॅपॅसिटी फ्रॉम 100 टन्स पर डे टू 250 टन्स पर डे हे डिसिजन घेतलें कॅबिनेट मिटिंगेन 18 फेब्रुवारी 2019. या 18 फेब्रुवारी 2019च्या कॅबिनेट मिटिंगेन जयेश साळगावकर मंत्री आशिल्लो, साळगांवचो आमदार आणि तो मंत्री आशिल्लो. हांव ओपिनियन दिना, हांव फॅक्ट सांगता. कोणाक ते फॅक्ट लागता ते ताणें पळोवचें, पूण हे फॅक्ट. आता अशें आसतना कॅबिनेटाचो तो भाग आसतना म्हाका सारकें खबर आहा तो मंत्री 18 पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री जालो 17 तेन्नाच्यान तो मंत्री. ही कंटिन्यूड एज मिनिस्टर इन पर्रीकार's cabinet till the death of Parrikar on 17th March 2019. Then he was re-inducted in Pramod Sawant's cabinet and he served under Pramod Sawant led BJP government again up till ताका 14 जुलै 2019 म्हणसर तो मंत्री आशिल्लो in Pramod Sawant's cabinet till he was dropped by Pramod Sawant. आता अशें आसतना तो सांगता, हालीं हांवें खंय तरी पळयलां आपणे ओपोज केल्लो म्हणून कॅबिनेट मिटिंगेक.
कॅबिनेट मिटिंगेक जर तुवें ओपोज केल्लो जाल्यार तुजी डिसेंट नोट, तुजे लेटर ऑफ डिसेंट लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2, म्हाका याद आहा 12 ऑक्टोबर 2019 सालिगांव एक मिटिंग जाली ओपोज करपाक. लोकांनी मिटिंग केली ओपोज करपाक प्लांट. त्या लोकांच्या मिटिंगेक तो थंय उलयलो. कितें उलयलो की हांगा गार्बेज एक्सपान्शनाच्या आपूण कोंत्रा. दुसऱ्या दिसा लोक थंय ट्रक आडायतात. लोकांक त्रास जाता थंय. लोकां बरोबर आमी टेबलाचेर ना. सगळे लोक युनायटेडली गांवचे लोक थंय ह्या गार्बेज एक्सपान्शनाक आनी प्लांटाक विरोध करतात. दुसऱ्या दिसा मिटिंगेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे 12 ऑक्टोबराक मिटिंग जाली, 13 ऑक्टोबर आसतलें कित्याक तो आयतार. त्या दिसा तो थंय आयलो आनी ते सर्कला कडेन रावलो आनी असो करून फोटो बिटो काडून ते फेसबुकार घाले आनी ते तो दाखयता. 2 दिसांनी पिलेन सिटिझन्स फोरमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी सांगलें की हे एक्सपान्शनाचे डिसिजन कॅबिनेटान 18 फेब्रुवारी 2019 घेतिल्लें जेन्ना हो मंत्री आशिल्लो. इतलेंच न्हय, थोडे डॉक्युमेंट हांव तुमकां तुमच्या मदीं दवरूंक सोदतां. जेन्ना मागीर हे कॅबिनेट डिसिजन जातकच 12 एप्रिल 2019 लेविन्सन मार्टिन एमडी ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉर्पोरेशन हाजे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तो लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी 12 एप्रिल 2019 जेन्ना तो मंत्री आशिल्लो आनी तेन्ना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉइंट जाता जीएसआयडीसी तो मंत्री आसतना ह्या प्रोजेक्टाच्या एनहान्समेंटाक. मागीर 4 मार्च 2019 डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो डायरेक्टर लेविन्सन मार्टिन्स ऑर्डर इश्यू करता ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अँड एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट. हे जाता तो मंत्री आसतना कॅबिनेटान. म्हणजे ताच्या फुडें वचून तो आनी एक लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी केन्ना येता 9 मे 2019 when he is a minister granting technical sanction for the enhancement of the plant. Now all this has happened when he was the minister under Parrikar. So तो म्हणटा की आपणे ओपोज केले पूण तो डिसेंट नोट दाखोवंक शकना. डिसेंट लेटर केला जाल्यार सांगिना दाखयना. फ्रॉम 18th of February 2019 जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जालें टू एनहान्स द फॅसिलिटी फ्रॉम 100 to 250 DPD till he was dropped as minister on 14th July 2019 ताणे एक तरी पत्र बरयला सरकाराक की हांव ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक ओपोज करता एज मिनिस्टर इन दिस गव्हर्नमेंट. हे बरयला. कॅबिनेट इज अ मिथ. मुख्यमंत्र्याक जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री कितेंय करता म्हणटा तो. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर मुख्यमंत्री तुझे आयकनाशिल्लो कॅबिनेटान जाल्यार तू त्या कॅबिनेटान कित्याक रावला रे बापया. रिजायन जा आनी लोकां बरोबर राव. तो सांगता पळय आमी हाचें राजकारण करता म्हणून हांवें 2013चे तुका प्रेस नोट दाखयल्या. तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर इश्यू घेता हो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गव्हर्नमेंट रन्स ऑन पेपर. Ministers, heads of department and corporations, whatever it may be from the government, all statutory entities, they work on paper. They don't work on Facebook. तो आता कंटाळी किती दाखयता फेसबुकार. आपणे म्हणटा फेसबुकाच्या टाइमलायनीचेर घाल्ले तेन्ना अरे बाबा अशें सरकार चलना. तूं जर मंत्री आशिल्लो आनी तुका जर ते ओपोज आशिल्ले तुवें पयलीं म्हणजे नोटींग घालपाचें, तुवें पयलीं म्हणजे लेटर बरोवपाचें, तुवें कॅबिनेटाच्या डिसिजनाचेर डिसेंट लेटर घालपाचें आनी तुवें त्या सरकारांतल्यान भायर सरपाचें. तुका तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली काय सत्तेन रावपाक व्हडलें. कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एका परिस्थितीचेर पावल्या वेर दीस प्लांट इज स्पेलिंग अ डूम. दीस एक्सपान्शन इज स्पेलिंग अ डूम. म्हणजे तूं मंत्री आसा म्हणसर तूं एकूय पत्र बरोवचो ना ओपोज करपाक एनहान्समेंट. तू मंत्री आसा म्हणसर एकूय नोटींग घालचो ना आनी तुका मागीर ड्रॉप करतकच तूं ताचेर राजकारण करतलो आनी लोकांक म्हणटा दाखयतलो तो पेटी पॉलिटिक्स करता आनी हो पेटी पॉलिटिक्स करता. अरे आमी 2013चे रावतो ना.
आमी कालच्यान सोशल लायफान ना कित्याय कितें उलोवचे पेक्षा ताणें चिंतचें म्हाका खबर आहा की तो आतां कितें आसा कितें एलिगेशनां करता कितें करता एलिगेशनां करपाक तथ्य आसपा जाय तथ्य नाशिल्लें एलिगेशन करचें न्हय तुवें पयलीं हें सांगचें लेटर तुवें बरयलां मंत्री म्हणून अपोज करपाक जाल्यार त्या लोकां पयलीं दवरचें ही लोकांची फायट वी आर विथ द पीपल दिस इज नॉट यतीश नायक्स फायट ऑर एनी XYZ फायट दिस इज अ फायट ऑफ द पीपल अगेन्स्ट द एक्सपान्शन तुमची सरकार आशिल्लें म्हणून कितें करचें न्ही तशें तुमी केलां तेन्ना हें डिसिशन कॅबिनेट हाचें आमचें एक्सपान्शनाचें कॅबिनेटान घेतिल्लें तें डिसिशन ड्रॉप करचें आनी दुसरी गोश्ट हें प्लांट तांणी फक्त सालिगांव आनी कलंगूट मतदारसंघा पुरतेंच दवरचें जें उतर पर्रीकारान प्लांट इस्टॅब्लीश जावच्या पयलीं दिल्लें